आमी पळयतात की पयलीं एक असो काळ आशिल्लो की जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणलें जाल्यार यूथ आसा ते पॉलिटिक्साच्या पयस धांवताले. तांकां पॉलिटिक्सान व्हडलो असो इंट्रस्ट नासतालो. पूण आतांच्या काळान आमी पळयता की जे यूथ आसात ते पॉलिटिक्सान एक्टिवली इनवॉल्व जाता. तांकां आपल्या आडे कडेन जर कितें वायट जाता ताजे खातीर ते उबे रावतात. आनी फक्त इतलेंच न्हय जाल्यार ते आतां आमी पळयता की म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत इलेक्शनांनी उबे रावन ते निवडून येवपा लागल्या. आनी हाजेंच एक एग्जाम्पल म्हणल्यार पिलेन पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1चे सद्याच हालींच बाय इलेक्शनान निवडून आयिल्ले बाय साईजल बांदोडकर ते आयज आमचे वांगडा आसा. साईजल, कॉंग्रेच्युलेशन्स परबी तुका. पयलेच खेपे म्हाका दिसता तूं पॉलिटिक्सान तुवें पांय दवरला. आनी बाय इलेक्शन आशिल्लें थंय, कारण थंय तुजी पयली आई ती थंय पंच आशिल्ली. सो ती झेडपी जाली म्हणून थंय बाय इलेक्शन जालें आनी तूं तें निवडून आयलें. सो कशें कितें दिसता? आनी हे फक्त आनी एक म्हत्वाची म्हायती अशी की ते 9 मार्चाक ते निवडून आयले आनी आयज ते पिलेन पंचायतीचे सरपंच जाला. सो सारके यंग अशा एजीन आनी एक चली भुरगें हे पिलेन पंचायतीचे सरपंच जाल्ले आसा. ताजे खातीर तुका परबी. सो कशें कितें दिसता जेन्ना तूं पंच जाता पयलेच खेप आनी रोखडेच थोड्या दिसांनी तूं सरपंच जाता एक पंचायतीचे? कशें कितें दिसता तुका? पहिले सगळ्यांक नमस्कार. हांव साईजल संदीप बांदोडकर. मार्रा पियण वॉर्ड नंबर 1चे पयलीं हांव एज अ पंच म्हणून इलेक्ट जावन येयलें. आनी तो एक वुमन रिजर्व सीट आशिल्लो. तेन्ना हांव बसले इलेक्शनाक. म्हाका म्हाज्या वॉर्ड नंबर 1च्या लोकांनी वोट दिवन निवडून हाडलेले आसले. तशेंच आतां रोखडेच आमचे जे सरपंच सीट खाली आसले ताका हांवें म्हाजें नॉमिनेशन फायल केल्लें. आयज सकाळींच इलेक्शन जाल्लें, नॉमिनेशन फायल केलें आनी हांव एज अ सरपंच म्हणून अशें निवडून येयल्लें आसा. म्हाका खूब बरें दिसता, कारण ही एक नवी गजाल म्हाज्या खातीर, एक नवो ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळिल्लें आसा. हेज्या पयलीं केन्ना राजकारणान अशें हांव पार्टिसिपेट जावं नाशिल्लें. फर्स्ट टायम म्हाजें निवडून येयल्लें आसा. तशेंच म्हाका आतां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या म्हाज्या गांवच्या लोकां खातीर कितें तरी बरें कार्य करपा खातीर. पयलीं एका वॉर्डा पुरतेंच आसलें, पूण आतां एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी जी म्हाज्या वॉर्डाक धरूनूच दुसरे जे आनी 8 वॉर्ड आसा, पुराय तशे 9 वॉर्ड आसा, तशे 9 वॉर्डांकूय वांगडा घेवन म्हाका मुखार सरपाक एक बरो चान्स मेळ्ळेलो आसा. आनी हांव म्हाजे कडेन जाता तितलेंच फूल वॉर्ड पिलेन गांवच्या लोकांक एक बरी फॅसिलिटी, बरो डेवलपमेंट जावपा खातीर म्हज्या पंचायतीच्या वांगड्यांक सगळे जे दुसरे जे मेंबर्स आसा, डेप्युटी सरपंच म्हूण नाकार मन्नत गोवेकर, तशेंच आमचे दुसरे मेंबर्स आसा, संतोष बांदोडकर आसा, अंकिता नायक आसा, अक्षय नायक, आश्विनी चोडणकर आसा, तशे दुसरे जे मेंबर्स तांकां वांगडा घेवन तांचे कडेन उलोवन तांचे आयडियाज घेवन हांव मुखार सरतलें. ओके सैजल, एक प्रश्न म्हाका पडटा. तुजे वडील ते पॉलिटिक्सान आशिल्ले, ते झेडपी आशिल्ले. तुमचो वॉर्ड नंबर 1 थंयूय ते आशिल्ले. जेन्ना वुमन रिजर्व जालो तांच्यांनी म्हणल्यार तुज्या मम्मीक थंय दवरले, ती निवडून आयली पंच. सो ही जी आयज पोजिशन आसा तें तुका कितें दिसता की तूं एक नेपो किड म्हणून तुका तें मेळ्ळां, काय खऱ्यांनीच तुका ह्या गजालींनी इंट्रस्ट आशिल्लो की लोकां खातीर काम करचें आनी फुडें सरचें, काय फक्त पेरंट्स पॉलिटिक्सान आसा म्हणून आनी तो घरचो सीट असो म्हणून तुका मेळ्ळो, अशें कितें दिसता? ना, घरचो सीट अशें हांव म्हणचें ना. आसा बॅकग्रावंड आसा, म्हाजो डॅडी आसा पॉलिटिक्सान, म्हाजी मम्मी आसा पॉलिटिक्सान, काका आसा पॉलिटिक्सान. तशें म्हणचें ना. एज अ बॅकग्रावंड आसा, बट एज अ नेपो किड लोक म्हणटलेत, लोक आतां कितें कितें गजाली करतलेत, पूण म्हाजेच पण हांव अशें म्हणटलें की म्हाका ही आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा. हांव एज अ यंग ह्या फिल्डान देंवल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आतां यंग जे जनरेशन आहा तेंच्यांनी मुखार सरपाक जाय, कितें नवें कार्य करून हाडपाक जाय. तशें आमचे जे आमदार आसा केदार भाई, तो एक असो यंग मनीस आसा आनी तो आपणाच्या टर्मांतल्यान ताणी खूब बरी बरी कामां केल्लीं आसा. तो असो न्यू जनरेशनाक फुडें हाडपाक सोदता. भुरग्यां खातीर जे यंग भुरग्यां खातीर खूब कामां करतात, तांचे खूब आयडियाज फॅसिलिटीज हाडटा. तशें म्हाका दिसता की हांवें तांचे कडल्यान थोडें शिकपाक जाय. प्लस म्हाजी मम्मी डॅडी आतां जी पॉलिटिक्सान आशिल्लीं तांचे कडल्यान म्हाका शिकपाक मेळटा, आयडियाज मेळटा. तेंच्यो आयडियाज घेवन हांव आतां म्हाजे कडेन कितें जावपाक शकता बरें कार्य तें हांव घेवन फुडें वयतलें. ओके,
क्वायट यंग तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता गोवा युनिवर्सिटीन. सो ह्यो दोनी गजाली कशें कितें मॅनेज करतले? एक वटेन तुगेलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन चालू आसा आनी दुसरे वटेन आतां येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आयल्या तुका सरपंच म्हणून, पंच जाले ताज्या भायर सरपंच म्हणून. सो ह्यो दोनी गजाली कशें कितें मॅनेज करतले? सद्याक आतां पळोवपाक गेल्यार हांव गोवा विद्यापिठान कोंकणी डिसिप्लिनान मास्टर्स करता. तो म्हाजो लास्ट इयर. सो सद्याक जस्ट 1 म्हयनोच उरलेलो आसा म्हाजो. आतां रेगुलर क्लासीस ना डिजर्टेशनाच्या खातीर म्हाका इरेगुलर वयचें पडटा कॉलेजीन, म्हणजे विकाक 2 ना तशें. सो पळोवपाक गेल्यार म्हाजे कडेन म्हाज्या गांवच्या लोकांक संद दिवपा खातीर खूब वेळ आसा. सो म्हाका दिसता की हांव तो टायम मॅनेजमेंट आसा तो लोकांकूय तशें म्हाज्या शिक्षणा खातीर अलॉट करून सारकी अशी कामां करपाक शकता. कित्याक थोडो वेळ उरलेलो आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर. तो सोंपलो की म्हाजो मागीर फूल फोकस गांवच्या लोकां खातीर. ओके, फूल फोकस जालें तर बरें. पूण अशें कितें दिसता तुका, तूं आयज सरपंच जाला, सो अशें कितें दिसता की तुका तुमची जी पंचायत आसा, जो तुजो गांव आसा, थंय कश्यो कितें गजाली घडपाक जाय, जावं कितें विजन आसतलें, जावं लोकांक कसली गरज सद्याक ह्या गांवान आसा, अशें कितें गजाली थोड्यो तुवें लक्षांत घेतल्या काय म्हणून? सद्याक जी गरज आसा ती उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. पूण आमचे जे आमदार आसा केदार बाईन, तेणी आमकां आतांच पळोवपाक मेळटा एक गौतम हॉटेल आहा थंय तेणी व्हडलो उदकाचो प्लांट घातलेलो आहा. तशेंच इंडस्ट्रीन आमच्या 15 MLD प्लांट काम चालू आसा. ते एकदां सुटावो जाल्यार कन्स्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट जालें की आमच्या पुराय गांवांक वेवस्थीत 24 hours अशें उदक अशें येतलें. आनी तशेंच आमची गांवची उदरगत जावपाक पळोवपाक गेल्यार आमचे जे रस्ते आसा त्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग चालू कंप्लीट जायत वयता. आतां एक वॉर्डान एक गांवान म्हणटा तशें आमचे केदार बाई आमचे पंचायती कडेन कॉन्टॅक्टान रावन अशी कामां करीत आसा. आमकां ती लेगीत पळोवपाक मेळटात. तशेंच आतां ज्यो नवी स्किमी येता, आतां म्हाजे जे वांगडी आसा पंचायतींतले हांव तेंच्या कडेन बसून तेंच्या वॉर्डांनी खंय कितें फाटीं उरता तांचे कडल्यान त्यो आयडिया घेवन कशें काम करपाक जाय फुडें ते सहकार्यान हांव फुडें वयतलें. ओके, ही गजाल आमी उलयले की तूं म्हणटा आपल्याक दिसना आपूण नेपो किड कशें आपल्याक इंट्रस्ट आशिल्लो फुडें चल्लें. पूण कशें आसा, तुजे वडील आसा ते पॉलिटिक्सान आशिल्ले, पयलीं तांच्यांनी काम केलां ZP म्हणून. आतां तुजी आई ती नॉर्थ गोवा अध्यक्ष आसा ZPची, सो तिचेंय काम चालू आसा. सो हाजो तुका कितपत असो फायदो जातलो असो दिसता? कारण स्वताच्या घरानूच ZP अध्यक्ष आसा, वाठाराची ZP आसा आनी तूं सरपंच आसा, गायडन्स दिवपी तुजे वडील आसात. सो कसो कितें ह्या सगळ्या गजालींचो फायदो तूं करून घेतले? आनी जेन्ना आमी अशें म्हणटा तेन्ना लोकांक एक आसता की ना ते बेश्टे नांवाक आसा, ताज्या फाटल्यान जे कोण आसा ती लोकूच पळयतली. सो ह्या सगळ्या गजाली कडेन कशें कितें पळयता, जावं कशा तरेन तूं फायदो करून घेतले, जावं कितें जातलें? फायदो करून घेतले म्हणजे पळयता म्हजे डॅडी जे आसले ताका तो 5 टर्म तो आतां पंचायत फिल्डान आसा. ताका अशी 20 वर्सां ताका एक्सपिरियन्स आसा. ताजे कडल्यान तेणी कशें काम केल्लें ते एक्सपिरियन्स म्हाका घेवन आतां हांव जेन्ना हांगा आसा ते लोकांक मेरेन कशें पावतले तो एक्सपिरियन्स घेवन कशें हांव कामां फुडें व्हरपाक शकतलें तेजेर हांव पळयतलें. तशें आतां ZP मम्मी जी आहा ती आतां अध्यक्ष म्हणून आसा. आतां अध्यक्षाचो असो फंड जो आसा सो तो आतां म्हाका अशी आयडिया मेळटली जाल्यार आमच्या फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें डिस्ट्रिब्यूट करून घेवप, कशी कामां खंय तो म्हणजे थ्रू दॅट फंड वॉट वर्क वी कॅन डू इन अ विलेज पंचायत. सो ती आयडिया अशी करून मेळटली म्हाका. लोक म्हणटाले की नेपो कीड बीन तशें, बट म्हाका दिसता नेपो कीड अशें कमी. पूण हांव अशें म्हणून की म्हाका एक सोशल वर्क करपा खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा आनी ती लोकां खातीर सोशल वर्क जें करपाक जाय तें हांव म्हाज्या पुरायपणान करतलें. ओके, एज अ यूथ तुका कितें तूं चेंजीस हाडपाक शकतले पंचायतीन? आमी पळयता की कितलींशीं वर्सां अशे यूथ्स अशे सरपंच जायनाशिल्ले जावं पंच जायनाशिल्ले, पूण आयज जातात. आमी पयल्या फाटीं सुद्दां कितलेशे युनिवर्सिटीचे भुरगे सरपंच जावन गेले. सिद्धेश भगत सारको तो युनिवर्सिटीन आसतनाच सरपंच जालो, मागीर आतां तूं सरपंच जाला. सो एज अ यूथ आनी एक बरें शिक्षण घेतिल्लें तूं, सो कशें कितें तें सगळें अप्लाय करतलें तूं पंचायतीन, जावं तुजें काम फुडें व्हरपाक कशें कितें तूं ह्यो गजाली ह्या पॉलिटिक्सान तूं इनवॉल्व करून ताजो फायदो करून घेतले? आतां शिकतना आमकां खूब गजाली पळोवपाक मेळटा. आतां खूब केसी हेवटेन तेवटेन जाता, सो खूब कितें आयकपाक मेळटा हांगा हें इम्प्लिमेंट जावन तें इम्प्लिमेंट जायना. पूण आतां हांव बसून आतां
हांव सद्याक नवेंच तर येयल्लें आसा, सो म्हाका बसून ते स्टडी करपाक जाय पयलीं. अशी केस समजा कितें जाली जाल्यार म्हणजे समजा ही स्कीम घालपाक जाय युथा खातीर जाल्यार तेजे फाटलो बॅकग्रावंड, तेजे एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस म्हाका शिकोवन पयलीं घेवचें पडटलें आनी हांव शिकोवन घेतलें. तशेंच आतां तुमी मिडिया बीन आसा, तुमच्या कडल्यान नव्यो गजाली शिकपाक मेळटा, सो तुमच्या कडल्यान थोडी आयडिया तर मेळटली जाल्यार म्हाका आनीक बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. अशें नवे युथां खातीर पावपाक जाय. आनी हांव म्हणटा युथान हो युथाचो फ्युचर आसा, तो फ्युचर एका बरे दिशेन तरी घालपाक जाय जाल्यार युथूच फुडें येवपाक जाय आनी तसोच बरो फुडार जातलो, बरें डेवलपमेंट जातलें. ओके, कशें आसा तुमी एक पक्ष आसा ताज्या लागींचे तुमी, पूण जेन्ना कामां आसता तेन्ना तूं कितें पळयतलें? पक्ष पळयतलें काय लोकांची कामां पळयतलें? ना, पक्ष तर आसतलोच, पूण लोकांक जी कामां आसा, लोकांची जी कामां आहा ती आमी नदरे मुखार घेवन करचें पडटलें आमकां. बिकॉज आमी हांगा आमकां लोकांनीच निवडून हाडलेलें आसा आनी लोकांक तर आमी लोकांची तर कामां करना जाल्यार आमी खंय एक फाटीं उरतलीं. सो म्हाका दिसता जे आतां हांव निवडून येयल्लें आसा, एज सरपंच म्हणून सुद्दां जाल्लें आसा, हांव म्हाज्या लोकांक पयलीं मुखार हाडटलें. म्हणजे तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते पयलीं जाणून घेतलें आनी तांकां खंय डिफिकल्टीज आसा, खंय कितें ते पावना, सुविधा पावना, ते हांव पुराय तांकां करून दितलें अशें म्हाका दिसता. खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन. जेन्ना आमी हांगा आयले म्हाका एक्सपेक्टेड आशिल्लें की तूं तुज्या वडिलां वांगडा जावं आई वांगडा येतलें हांगासर, की कशें आसता की जेन्ना अशें कोण पॉलिटिक्सान आसता आनी तांची भुरगीं केन्ना अशा पोजिशनार पावता तेन्ना पेरंट्स सहसा येतात वांगडा, बाबा आपले चली खंय उलोवपाक चुकता काय कितें पळोवपा येता. तशें घडलें ना, तूं एकटेच आयलें, मन मोकळेपणान उलयलें आनी म्हाका दिसता खुबश्या लोकांचे डावटूय क्लियर जाला आसतले. जो आमी मेन मुद्दो घेतलो नेपो किड, कारण फॅमिली तुजो बॅकग्रावंड तसो आसा तेजेरूय पळोवया. येवपाचे दीस आसा, एक म्हाका दिसता 1-2 वर्सां मेळटा तुका एज अ सरपंच जावं, तूं पंच म्हणून आसा. सो तुजें काम आमी पळयतलें आनी परत तुका मेळटलें. सद्या तुका परबी, आयजूच तूं सरपंच जाला म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू, देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.